नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। स्टेट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हेमी अलग अलग मागणी पूर्ण करा म्हण आग्रह करून संघटने वतीन कितलेपटी अर्ज दिला जाल्यार सारकी स्पंदना मेळना म्हण संघटनेचे अध्यक्ष रवी नाईक हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले रवी नाईक मागणी पूर्ण करूक आग्रह करून राज्यात नोव्हेंबर 18 तारखेक राज्याच्या सगळे जिल्ह्याच्या आरोग्य अधिकारी कचेरी समोर स्ट्राईक करतले, तसेच उत्तर कन्नड जिल्हा DHO कचेरी समोर स्ट्राईक करतले म्हण तेमी सांगले। ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದು ಇದೇ ಬರುವ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೇನೇ HRMS मार्फत पगार दिवक जाय म्हण आग्रह करून ग्रामपंचायत वॉटरमॅन हेमी कारवार जिल्हाधिकारी कचेरी समोर सोमवारच्यान धरण सुरू केलात। 2017 सालात सरकारान ग्रामपंचायतीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेस काम करचे क्लर्क, वॉटरमॅन, डाटा एंट्री ऑपरेटर आणि स्वच्छता कर्मचारीक सरकारी नोकर म्हण नेमणूक करूक जाय असो आदेश केला, जाल्यार जिल्ह्याच्या अधिकारीन सरकारालो आदेश वाऱ्यार उडयला। जिल्ह्यात 350 पेक्षा जास्त नोकर कॉन्ट्रॅक्ट बेस काम करतात। सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे प्रस्तावना धाडूक ग्रामपंचायत अधिकारी फाटी सरतात। हेची संबंध जिल्हा पंचायत CEO तेमकां बी अर्ज दिल्ली, पण कितेंच उपयोग जालो ना। सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे ग्रामपंचायत नोकराक सरकारी नोकर म्हण नेमणूक करूक जाय अशी मागणी करून सोमारच्यान धरण सुरू जाला। ಆದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರನ್ನ APMS ಮತ್ತು 2.0 ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ತತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶವಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 331 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 6 ಜನರನ್ನು APMS ಮತ್ತು 2.0 ದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ कैलासवासी गुरु लक्ष्मण राणे हेमी स्वर्गवासी जावन तिथी प्रकार आज 1 वर्ष जाले। तेमगेल प्रेमळ स्वभाव, गोड उलणी आज बी मनात आसात। तेमगेल्या मार्गदर्शनाचेर कुटुंब सदस्य फुडें सरत आसात। कैलासवासी गुरु लक्ष्मण राणे हेमगेल आत्म्याक देव सद्गती दिवं अशें प्रार्थना करचे तेमगेलो सुपुत्र श्रीयंश गुरु राणे आणि राणे साळुंखे देसाई कुटुंब मदेवाडा वैलबाळणी कारवार। गोकर्ण कोटी तीर्थात बुंड एक महिलाले मरण झाले। कोटी तीर्थात पुण्य स्नान करू गेल्ली तेन्ना अकस्मात पाय निसन उदकात पण मरण पावला। सुधा अनंत अडपयकर हेमी मरण पाविले महिला जावन आसात। जाग्यार येयले गोकर्ण पोलिसान प्रकरण दाखल करून गेला।
नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार। कोविड वेळार शाळा बंद आशिल्ली तेन्ना बेकार रावचे बदलाक वेळाचो फायदो घेवन फार्मशीट वापरान सीबर्ड टूर सारखे बस तयार केल्ल्या बालकाक सीबर्ड टूर संस्थेन लॅपटॉप भेट दिले। कारवार शहराच्या गिड्डा रोड वासी यादव कृष्ण सीबर्ड बस सारखे दिसचे बस तशेंच जीप डॅम सगळे फार्मशीटान तयार केल्लो। यादव कृष्ण आता SSC शिकता। सीबर्ड टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मॅनेजिंग डायरेक्टर नागराज हरती आणि रूपलक्ष्मी हेमी ह्या बालकाक संपर्क करून कुटुंब समेत बेंगलोरात आपण बालकाले कलेची प्रशंसा केले तशेंच कारवार कचेरीत लॅपटॉप स्वीट धाडिले। ती भेट नागराज हरती हेमगेलो मित्र कारवार माजी आमदार सतीसेल हेमी तेमगेल हातान बालकाक दिले। आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।